गोंयकारांक आनी सांकवालकारांक स्पेशली कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी पयलें हांव म्हणपाक सोदतां हॅपी सेंट जोसेफास फिस्ट. आयच्या दिसाक एवरी इयर आमचे फेस्ताचे दीस आसता. आमी ओल्ड चर्च म्हणटा आमी म्हणलो गेज फ्रंट पीस ऑफ सांकवाल. ही चर्चे कडेन आमी आमचे व्हडले बिगस्ट ह्यूजस्ट फिस्ट आमी हें करतात. सो आमची नोविना आसताय 9 दिसाची नोविना आसताय ते 7 तारखेचे आयज पर्यंत आनी आमचे 5 मिसां आसताले. आतां सांजचे 2 मिसां आसतल्यो जशी 4 o'clock and 5:30. आनी ही प्लेस जी आहा ती सद्याक आमी जमलेले आहाय. सेंट जोसेफास आमचो सांकवाल गांवचोच भुरगो आसलेलो. तेणें आपलें घर तो थिंग रावता चिंचोली रावतालो. तो चलोन ह्या चर्चीको येयलोलो आनी तेणें मागीर मागणी केलें सायबीण माई कडेन मागणी केलें की ही वील डेडिकेट हीज लायफ टू द चर्च एंड टू द सर्वीस ऑफ द चर्च म्हणून. सो तेणें लास्ट हिंग येवन तेगे पांयाच्यो जोत्यो सोडल्यो आनी एक चिटी बरोयली दॅट ही इज डेडिकेटींग हीज लायफ. आनी तेन्सन तेणें खूब बरेपण केलो आहा. जायत्या लोकांक तेणें जो लोक जो आसलो तो बरो आसलो लोक तेणें बरो केला. मागीर हिंगसोन तेणें श्रीलंका गेलो. श्रीलंका पसून सेम काम तेणें चालू दवरला. बट ही लिव्ड अ व्हेरी सिंपल लायफ. तो पेज आनी नुस्तें खावपी फादर आसलो तेन्ना. तशेंच तेणें खूब वावर केलो आहा आनी ते वावर प्रमाणे तेगे तें गूड वर्का लागून आमचे बिशपान आमी तेका सेंट केलो आहा तेका. तशेंच आमी आयच्या दिसा आमी तेगेले फेस्त कोत्ताय. हे फेस्ताक मोर देन एटलिस्ट अरावंड 10,000 प्लस आख्खे नोविना जावन आजची फेस्ता पसून अरावंड 5,000 प्लस लोक जालोलो. Having our usual walking pilgrimage on the first Sunday of Lent. Lent for us is a very special period of prayer, penance, and we begin on the first Sunday with this walking pilgrimage, coming here to this sacred place where Saint Joseph was, prayed, offered Mass. And the purpose of this walking pilgrimage is to deepen our faith and to set the right spirit of penance, prayer for the entire season of Lent. I wish and pray that all of us can take an active part in this walking pilgrimage of the Archdiocese of Goa and Daman. Joy, fervor and devotion that we celebrate the feast of Saint Joseph Vaz, the patron of the Archdiocese of Goa and Daman, an apostle of Sri Lanka. Joseph Vaz was canonized by Pope Francis of revered memory on 14 January 2015. This is the 12th time that we have the privilege of celebrating the feast of Saint Joseph Vaz. The theme of the feast this year was, through humble and caring service, Joseph Vaz witnessed to Jesus and became a channel of hope. That is what I wish for all of you as we celebrate the feast of Saint Joseph Vaz. I wish and pray that all of us, disciples of Jesus, can be joyful and courageous witnesses of the values of the gospel, especially through our humble, joyful and caring service. आमी सगळीं खुशाल कित्याक आज व्हडा दोबाच्यान आमच्या आस्कार्या जुझेफ वाझ हाची आमी परब समारंभल्या. आनी आयचे परबे सोमयार आमकां एक करीत मार्गदर्शन मेळ्ळां. जे सेवे साकरेचे मुण्यारपण ताणें भियेनासतना खालशीदारपणान आनी सगळ्या सभें फुडें व्हेलें तें आमी आमच्याय जिवितांतल्यान आमचेय सेवेंतल्यान वेगवेगळ्या मोडांचेर आमी फुडें व्हरूंक. आज हे परबे सोमयार सोंतसतना आमच्या सगळ्या गोंयकार भाव भयणांक तशेंच जुझेफ वाझाच्या भोगतांक ही खुशाल बरीत फळां बरीत आनी कुरपे बरीत परब आवडेता. आमचे सांकवाडे सांत जुझेफ वाझ हाचें फेस्त हांव सगळे आमच्या सांकवाळकार भावां भयणांक तशेंच आमचे सगळे गोंयच्या भाव भयणांक जावं आमचे भायल्या गांवांत हांव ताकाय हांव आमच्या सांत जुझेफ वाझाची परबेचे फेस्त सगळ्यांक आवडयता. आनी हांव सजमतां आमचे सांत जुझेफ वाझ सगळे आमचे भावां भयणांचेर बेसांव घालतले. तशेंच आमचे भायले गांवांत आसा ताकाय आयज हांव जाणा ताकाय सगळो आयज हुस्को आसा आमचे सांकवाडचें फेस्त तेवूय पळयतात. आनी हांव सजमतां आमचे सांत जुझेफ वाझ तांचेर बेसांव घालतलो म्हणून. आमच्या सांकवाळ्या गांवांत व्हडली परब जाल्ली आसा.
आनी हांव सगळ्या आमच्या सांकवाळच्या लोकांक हॅपी फिस्ट म्हणूंक सोदतां. ब्लेसेड जोजफ वाज हो आमचो आस्कारी, आमचो सांत जावन आसा आनी आमचो गोंयचो पूत तो. ते हे फेस्ताक आमी व्हडा दबाच्यान सगळो लोक एकठांय जाता. जायतो हजारांनी लोक हांगा नोविनांनी दिसांनी प्लस फेस्ता दिसांनी आयज हांगा हाजीर जाल्लो आसा आनी तेंचो भावार्थ वाडटा, कित्याक ते जायते मिलाग्री जायते हे जाता. आनी हांव मागता लोकां कडेन सगल्यांनी ह्या फेस्ताक वर्सान वर्सा सेलिब्रेट करचें आनी हांव सगल्यांक परबी दिता. बाबा भयणो, 9 दिसांची लांब तयारी केल्या उपरांत आज आमी परबेक पावल्या आनी परबेचे मीस आमी दनपारां 10 वरांचेर संबरमले. जायतो लोक हाजीर जालो. येजमान बिस्प आसलो आमचो आदारी बिस्प आनी ताजे बरोबर आमचो आर्सेबिस्प आनी आनीक तेग बिस्प. ह्या 5 बिस्पांनी हे परबेक रंग हाडलो. लोकांचे हाजीरपण एकदम चड आसले. हातूंतल्यान अदीक परबेचो दर्जो चडलो. म्हणजे जुजेवाजाच्या बऱ्या जिविताचो प्रचार गोंयांत जाला. हाजे वरवीं जायतो लोक जुजेवाजाक ओळखूंक पावला आनी उरलेल्यांकूय ही जुजेवाजाची ओळख मेळटली हे परबे वरवीं हें आमी आस बाळगितांव. आनी जुजेवाजाचो आशिर्वाद तुमचेर सोमेस्तांचेर गोंया आनी गोंया भायर आसलेल्यांचेर मागतां आनी आवडेतां. ही परब संबरमूंक आमकां सरकाराचो, पुलिसेचो, आमचे गोंयचे दियोसिसीचो आनी तसोच आमच्या गांवच्या लोकांचो आनी आमच्या वारादाच्या भावां भयणांचो आदार मेळलो. आनी सगल्यांनी हात बोट घालून ही परब एकदम बरे भाशेन संबरमूंक सगळे तरेची सोंपेपणां आनी सवलती आमकां फावो जाल्यो. आमचो गोंयचो पूत पाद जुजेवाजाची सांत जुजेवाज सेंट जोजफ वाजाची परब आयज जालेली आसा सांकवाले ह्या गांवांत आनी आमी इगर्जेच्या मुखार आसात, सायडीच्या मुखार आसात. हांव सगल्यांक आमच्या सांकवालकारांक, गोंयच्या सगल्यांक भाव भयणांक आनी साबार आमच्या गोंयांत भायर आसलेल्यांक काळजांतान खुशाल बरीत, कोला बरीत आनी सगल्यांक उर्बे बरीत ही परब आवडेतां सेंट जोजफ वाजाची. आनी सेंट जोजफ वाजान आमचेर सगल्यांचेर, सगल्या धर्माच्या लोकांचेर आपलो आशिर्वाद हे गोंयकारांचेर घालचो म्हूण मागतां. आमी खरेंच खुशाल आसात. जो आमचो आयज पॅरीश प्रिस्ट फादर कॅनेट आपल्या निमाण्या उलोवपान सगल्यांक आपले थँक्यू म्हणटा तेन्ना हांवें मिसाच्या बलिदानाच्या टायमार निमाणो हांवें मिसान आसा आयकलेले आसात. जी प्रॉपर्टीज आसात 7-8 प्रॉपर्टी आपले हे सांकवालेचे इगर्जेचे आसात ते आमकां चडशे मेळलेले आसात.